सर तुम्ही हीटवेव्ह खातीर 2 दीस भुरग्यांक बारांक बेगीन सोडचे अशें म्हणून नोटिफिकेशन काडलां. तर म्हाका दोग तीग जाणांनी अशें काल फोन केलो की 4 ते 6 डिग्री टेम्परेचर वाडपाचें आसा आनी 2च दीस आनी भुरग्यांक त्रास जातलो स्कुलान, फॅन बी सारकें नासता भुरग्यांक. सो अशें कितें कितें सांगलें आनी मागीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांनी म्हाका फोन केलो. सो आमी 12 मागीर क्लासी बंद करा अशें म्हणून इन्स्ट्रक्शन दिल्या सगळ्या प्रायमरी, सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी स्कुलाक. आनी जर एग्जाम बी चलता चडशे करून म्हाका कोणें सांगलें की 12 पर्यंत एग्जाम काबार जाता, सो भुरग्याचें नुकसाणूय कांय जावचें ना आनी भुरगीं सुशेगाद घरा पावतलीं आनी तांकां हीट वेवी पासून कांय त्रास जावचो ना अशी हांव आशा बाळगतां. सर पूण IMDन तुमकां हें केलां? ना IMDन आमकां लेटर बी कांय करूना, पूण जनरल हाजेर ऑनलायन मेळटा न्ही IMDचेर. सो 9 आनी 10 तारीख 2 दीस तांणी अशें अलर्ट सावंड केला की टेम्परेचर 4 ते 6 डिग्री चड आसतलें आनी हीट वेव येवपाची शक्यता आसा अशें म्हणून. पूण हे जर तेंच्यांनी IMDन आनी अलर्ट दिलो जाल्यार हे कंटिन्यू एक्सटेंड जावं शकता. पळय आतां हाजो पळय कित्याक दोनूय सायडीच्यान म्हाका हें येता. थोडे म्हणटात कित्याक दिलें काय म्हणून. सो 2च दीस आसा न्ही आनी भुरग्यांचें तशें व्हडलें नुकसाण जावचें ना कित्याक आमचे आज स्वयंपूर्णा तेजे आमचे चडशे प्रिंसिपल्स लेडीज ते सगळे थंय वचपाचे आसा. सो 1-2 पिरियड बेगीन सोडले म्हणून तसो व्हडलें नुकसाण जायतशें म्हाका दिसना. सो 2 दिसांनी पळोवया कितें जाता तें. सपोज आज टेम्परेचर कमी जालें जाल्यार वेल एंड गूड.